आमकां कितें जालां आमी आतां कारवार भैरासान आमी तण हाडटाले कितली वर्सां 4-5 वर्सांन गेली भैरासान सेगीत 5 वर्सां जाली अंदूच्यान जाल्यार आमी वचून हाडटा आमी तांकां एडवान्स बी दिताले आनी आमी तेंचे आमगे देवान घेवन पयलीं जाता थल्लें उरता शेत बी मळची पयलीं आतां आमी त्या पद्दती प्रमाणे वर्सा पद्दती प्रमाणे अमने गेले आनी एक ट्रीप बंद घेवन येयले एक ट्रीप बंद गेले आमकां चॅक नाका बी कांय कोणी कांय चालू ना डायरेक्ट गेट वयर सोडले वर्सा भशेन आमी वर्सा पद्दतीन येयले परत दुसरी दिसा परत गेले तेन्ना येत आसतना आमकां तेमी थिंगा फॉरेस्टाक तेंगे मे हाडयले आनी डिसीन मोहल आमकां तण सोडनाक म्हणला मागीर तेंगे पुलीस येयले आनी कोणी मागीर तेंगे खंय तरी कोण साहेब येवपा आसलो तो साहेब येतकीर आमकां गाडोवन दवरले गाडी मागीर आमकां सोडून दिली पूण परत हाडपाचें ना आमकां सोडपाक ना गाडवान भितर दवरपाक परत येवपाच ना अशें सांगलें ना व्हरपाक मेळपा ना जालें कशेंच मेळपा ना गाडी आमी कशी सोडपा ना तण तुमकां हांगा मेळना काणकोण मेळना ना काणकोण मेळना काणकोण आमगे पीक आनी आमकां तण खंय येवपाक आनी दुसरो मार्गच ना न्हू ह्याच तणाचे आमी पयलीं करताले थोडे ना ना आनी कसलो सुकी तण मेळपाक चान्सच ना आमकां खंय थिंगा कसलोच ना सुकी तण हें गरजेचें एक टायम सुकी तण घालूंक जाय गोरवांक आनी आतां हो लास्ट मोमेंट आमकां कारवार कशें हाडपा जाय नाल्यार एक तर गाय उपास जाल्यार आमी सगळें उपाशी आनी आमी एडवान्स दिल्ले आहा कोणा एडवान्स दिल्ले तुमी भैऱ्यां बी म्हणचे त्या शेतकऱ्यांक दिल्ले आहा एडवान्स दिल्ले तांच्यांनी येवपाचो हो एकमेव मार्ग मागीर कित्याक वायट ना आनी आतां तण मेळ्ळें जाल्यार आमगे सामकें मेळपाची चान्स ना म्हळ्यार गाय उपाशी सगळे आमी उपाशी